बांबोळे कुजिरा शाळा संकुलांत पेडेस्ट्रियन झोन करपाचें थारलां। रोखडीच तशी घोशणाय जावं येता। सरकारान पणजे शारांतल्या 5 स्कुलांक लागून जातालो तो ट्रॅफिक जॅम काडूंक म्हूण कुजिरा 5 स्कुलांचे कॉम्प्लेक्स उबारले। मात थंय कॉम्प्लेक्सांत स्कुलांची सारकी पार्किंग वेवस्था नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक जॅम। निमाणें सरकार तो पेडेस्ट्रियन झोन करपाचो विचार करता। GSIDCच्या टास्क फोर्साची 7वी बसका जाली। म्हणजे आम्ही पॉलिसी डिसिजन घेतला की हो कॉम्प्लेक्स जो आसा कुजिरा इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स, ह्या कॉम्प्लेक्सान हांगा फक्त पेडेस्ट्रियनायझेशन एनकरेज करप। नो कार्स, 2 व्हीलर्स विल बी एनकरेज्ड अँड वी विल यूज ओनली पार्किंग लॉट ऑफ द SAG टू पार्क द कार्स बसीस, आनी उरिल्ल्यो बसीस कार्स आसा त्यो आमी BSNL कडेन जे आमी लँड एक्वायर केल्या थंय आमी पार्क करतले। आनी म्हणून म्हाका दिसता भुरग्यांक लागून सुरक्षितते खातीर म्हणजे ल्हान हांगा आतां येतली ती भुरगीं 3 वर्सांची प्री प्रायमरी टू 12वी आनी कॉलेज सेक्शन, आनी म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांक जर एक आमी सेफ्टी करतले आनी सगळ्यांचे एक भलायकेचे जर आमी चिंततले आनी इवन वॉकिंग इज बेटर। आनी एक आमी डिसिजन घेतला म्हणटा ते उदकाचे सगळी पायपलायन ले जाल्ली आसा। प्रत्येक स्कुलाक उदक आयलें, म्हणजे मुश्टीफंडाक आयलें, हेडगेवाराक उदक पावलें। रेड रोजरीचें कनेक्शन म्हाका दिसता एक 2-3 दिसांनी जावपाक जाय, आनी उरिल्ले आमचे एम्पो कॉलेजीस एप्लायड फॉर इट, आनी तांचे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टायम जातलें। सुमार 6000 भुरगे कुजिरा कॉम्प्लेक्सांतल्या 5 स्कुलांनी शिकतात। सरकार IIT चेन्नई कडेन कबलात करून भुरग्यांचे सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट उपक्रमाचो विचार करता। द टास्क फोर्स डिसायडेड की IIT चेन्नई तांणी एक युनीक कोर्सीस तयार केल्या। ताजे कडेन भासाभास करून तांचे कडेन एक टाय अप जाता की आमचे कॉम्प्लेक्सांक हँडहोल्ड करून हे कॉम्प्लेक्सान तांणी थोडेशे टिचर स्टुडंट्स ट्रेन करून जर आमकां दिले जाल्यार एक बरें जातलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार। मरकाच्या कामगारांनी सरकाराक तांच्यो मागण्यो तडीक लावंक 7 दिसांची मुजत दिल्या। फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं कामगारांक पगार वाड जाल्ली ना, तांचें प्रमोशनूय खंय सारकें ना। मरकाच्या कामगारांनी एका दिसाचे धरणे धरले। ते पयलीं खंय मुख्यमंत्र्यान प्रस्न सोडयता म्हूण सांगून वेळ मारून वेल्लो। गेले फाटले 3-4 वर्सां जावन गेली। आमचो ह्या कामगारांच्या युनियनाचो कामगारांच्या वतीन घातलेलो त्यांचो जो चार्ट ऑफ डिमांड जो आसा, म्हणजे जेका मागणी पत्र म्हणटात, जे दर 3-3 वर्सांनी आमी कामगार मागणी पत्र दवरतात आणि त्या मागणी पत्रान तेंचे जाल्लो जे तेंचे स्केल जे तांकां मेळपाक जाय, तेंची सिनियरिटी, तेंची स्केल डेव्हलपमेंट, म्हारगाय जो आसा त्या म्हारगायेचो विचार जावपाक जाय आणि सिनियरिटी प्रमाणे तांकां पगार मेळपाक जाय अशा पद्दतीचे आसता। आनी तेंच्यांनी जे कंपनीच्या विकासान प्रॉफिटान दिल्ले जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आणि जी ह्या देशान किंवा ह्या राज्यान म्हारगाय जाता त्या प्रमाणे तांकां VDA जो आसा तो तांकां मेळपाक जाय अशा पद्दतीचो विचार ह्या मागणी पत्रान आसतात। जाल्यार ह्या मॅनेजमेंटान आतापर्यंत आमच्या चार्टर डिमांडचेर कसल्याच पद्दतीचो जो आसा पळय तो विचार करूंक ना। कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक आमी 7 दिसाचो अवधी दिता, आमी तांकां डेडलायन दिता 7 दिसाची। 7 दिसां भितर आमचो सेटलमेंट जो आसा, फक्त फिगर उरला आमचो मोठो, तो फिगर जो आसा आमी डबल डिजीट फिगर अशा पद्दती रायज मागलेले आसा। आमकां भितर आमी थोडेशे 1000-1500चे आमी हे केल्ले आसा, कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा। खरें म्हणजे वी ड्यू आमकां खरें वी आर एंटायटल्ड फॉर 16,000 रायज इन अवर सॅलरीज आफ्टर 27 इयर्स। ती दिवंक ना आमची, म्हणून आमी आतां 16,000चो डिमांड घातलेलो आसा। मागीर आमी वी आर इन्सिस्टिंग ऑन बाबा डबल डिजीट किमान 10,000 मागचो म्हणून। ह्या कंपनी कडेन आतां आमी 9,500 आसा पळय अशी आमची मागणी आसा। आणि हे जे डिसिजन आसा ते फक्त ह्या लोकल मॅनेजमेंटान आमची केस आसा ती बरे पद्दतीन हायर मॅनेजमेंटाक मागपाक जाय। 7 दिसां भितर जर जायना जाल्यार आमी मोठ्या पद्दतीचे जे आसा उग्र स्वरुपाचे आमी आंदोलन हांगासर करतले। कळंगूटच्या पोलिसांनी 3 गँगस्टरांक धरले। तिगूय वेगवेगळ्या राज्यांनी चडशा केशींत वॉन्टेड लिस्टांत आशिल्ले। दिल्लीत नाकाबंदी वेळार तिगांनी पुलिसांचेर खंय फायरिंग केल्ली, त्या उपरांत ते गोंयांत आयिल्ले। तांचे ATM ट्रान्झॅक्शनां ट्रॅक करून कळंगूट पोलिसांनी तांकां धरले। Evening, I received a call from additional DCP of Southwest District in Delhi Police that 3 of their accused, they are
in Goa. And on 11th of January, these three accused, they were moving on the airport road in their swift vehicle. And at the Nakabandi point, when the vehicle was stopped, instead of stopping, they dashed the police vehicle, and they also fired at the police constables who were deployed there on duty. So a case was registered in Delhi Cant police station of Southwest District under Arms Act and attempt to murder. And these three persons thereafter fled Delhi, and they thought that they will find a safe haven here in Goa. And yesterday immediately I alerted my Kalangut police station, PI Kalangut, and at around 9 o'clock in the night, and a trap was laid. The only clue that we had was the ATM withdrawals of one of the accused persons. So that was showing their movement in the Kalangut area, and the latest withdrawal had taken place from somewhere a wine shop in Umtawado in Kalangut. Within a span of 2.5 hours, we were successful in nabbing all the three accused who were involved in this heinous crime that was registered in Delhi. give a commercial break.